गव्हर्मेंटान अप्रूव केला की म्हादय रिवर डिस्ट्रिक्ट सेल्फ आम्ही सेपरेट केला. त्याला सेपरेट केलं म्हणल्यार आमचे मॉडॅलिटी जो टायम लागता किंवा आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रॉपर असून म्हणून आम्ही इंडिपेंडंट ऑफिस केला. इंडिपेंडंट केला जो एजीच्या अंडर आणि गव्हर्मेंटाच्या अंडर काम करतो. कितें टेक्निकल इश्यूज जाल्यार डिपार्टमेंट ताका सपोर्ट करता फूल टेक्निकल. तर लीगल जो मॅटर चलता तेन्ना तो कोऑर्डिनेट करता म्हणजे ई ऑफिस गव्हर्मेंट ताका लागून सेपरेट करता. इन्चार्ज कोण आसतलो यांचो? आता सध्या दिलीप नायक इज इन्चार्ज. आता आम्ही दिलीप नायक म्हणून आमच्या एक्झिक्युटिव्ह पयलींच्यान तो आसा ताका आमी इन्चार्ज केला त्याला. ओके ही येईना आता आणि 2 दिवसांनी एक्झिक्युटिव्ह असलो तो येतलो. लीगल मॅटर आसा ते थोडी बाकीचे आणि त्याची प्लॅनिंग बी करतले पेपर हे सगळे माझे रिलेटेड आमी जो मास्टर प्लॅनाचे प्लॅनिंग आसा ते सगळे ते लीगल एडवायजर प्रमाणे ते काम करतले. आता फील्ड वर्क कितें करपाक जाय ते एक स्मॉल सब डिविजन करूंक शकना तेन्ना ते डिपार्टमेंटाक सांगतले आमी डिपार्टमेंट दुसरे ऑफिसराक घालतले. पण जो इम्पॉर्टंट मॅटर जो आमकां घालपाचें आहा कोर्टान ती ते पळयतले. मास्टर प्लॅन म्हणजे डॅम बी बांदपाचे आसले ते एक आमचे प्रत्येक स्टेटाक एक मास्टर प्लॅन आसा तशें आमकां एक मास्टर प्लॅन आसा. मादेचे आसा काणकोणचे आसा मास्टर प्लॅन. ती मास्टर प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाचें आमचे ते ताका लागून ते आमी जो इम्पॉर्टंट आसा ते आमी स्टार्ट केल्या. ते कितें ते लांब प्रोसेस ती आज स्टार्ट केल्या जाल्यार 8 ते 10 दिसांनी येवचें ना. ती 2-4 वर्सांनी 5 वर्सांनी इन्क्युबेशन पिरियड आसा ताका कंटिन्यूटी जाय पडटा. ताका लागून आमी सेल केलें. आतां सत्तेरीचे कोण आसा तुमकां खबर आसतली वाळपय त्या दीस सांजचे 6 ते सकाळचे 6 पर्यंत साधारण 380 mm पावस पडला. 382 mm वाळपय आमच्या ऑफिसान ते आमी मेजरमेंट करता. तुमी त्याच नानोडा सातेरा वयर समज गेलो जाय जाल्यार 20 to 30% वाडटा. म्हणल्यार ताणें कितें केलें 430-440 mm जाले. 440 mm म्हणल्यार साधारण 20 इंच रेनफॉल जो डोंगरा भागात डोंगराचे 20 इंच पावस समज पडत आमच्यो न्हंय तितकी कॅपॅसिटी ना घेवपाक. आमच्यो न्हंयची कॅपॅसिटी कमी आसा. आतां लोक कितें म्हणटा बंदारा आसा म्हणटा. बंदारा ना जाल्यार आमकां शेतीक पाणी ना पिवपाक पाणी ना. आतां बंदारा बंद कितके वर्सां जाली साधारण 20 वर्सां जाली चालूच आसा. बंदारा आमी ओपन करता क्लोज करता फ्लडूय येत आसा. हे फावट कितें जालें क्लाउड बसल्याक रेनफॉल आयली अचानक आयली आनी दुसरी कितें 3 दीस पयलींच्यान फ्लो आसा पयलींच्यान फ्लडींग चालूच आहा आनी तेजे वयर तुमकां हेवी पावस येयलो तेन्ना ऑटोमॅटिकली फ्लड जाता. ताका लागून थोडी एरिया थोडी नॉर्मल फ्लडान येताले ती आयले पण नवे आयले म्हणून प्रॉब्लेम जाला. थोडी नवं एरिया आयली. आतां बंदारा जो आसा पळय ती कॉन्ट्रिब्यूट करिना. बंदारा जो मागीर गिमान आमकां पाणी नासता. आतां समज आमचो मादे रिवर किंवा रगडा रिवर एक थेंब पाणी नासतलें तेच पयकळ पाणी ना ते बंदाराचेर चडटा. बंदाराचेर ड्रिंकींग वॉटर बंदाराचेर आसा. सो बंदारा आमकां जायच. पण हे जो आपले जो रेंज येता पळय हेका आमी आतां सोल्युशन सोदतात. आमी एक कमिटी करता. डिसिल्टिंग कॅन बी वन ऑप्शन. डिसिल्टिंग सुद्दां लिमिटेड आसा. ते एक ऑप्शन आसा. खंयचे लो लायन जे आसा ती कितें प्रोटेक्शन करप. आतां कितें क्लायमेट चेंज जाला ग्लोबल वॉर्मिंग जाला. आतां लास्ट 3 वर्सांनी आमी कंटिन्यूस पळयता. हेजेर आतां आमचें डिस्कशन जालें. हेजेर आमी चर्चा करून बरो एक्सपर्ट कमिटी घेवन आमी सोल्युशन काडटले. आनी बंदारा एक 2 बंदारा आमची सकयल्ले फोनाचेर उरले कित्याक आमकां हें आयली कसलें चवथे सायक्लोन आयली फ्लडींग जावंक लागली. आमी लेबरांसून काडटा. लेबर थंय उबो रावंक जायना जाय तितके काडले. लास्ट घेरायन तें पाणी चड आसता न्हू ते एक प्लेस उरल्या. पण ताका लागून 2 मिटर काय वाडचो ना न्हू. एक बंदारा 50 सेंटीमीटर कळ्ळें तुमकां न्हू. आज तुमी लोकांक जावन अपॉज काडा. आमी मान्य करता हेवी फ्लड जाल्यार रिवर ट्रेनिंग जावपाक जाय रिवर क्लीन जावपाक जाय वेजिटेशन ते काडपाक जाय ते सगळ्याचेर लक्ष दिवन आमी प्लॅन काडटले. तसले आनी रिपीट जावंक जायना. हे जे रिवर ज्यो आसा ते काणकोण फ्लड आयली तशेंच आमी ते इम्प्रुवमेंट केले. सो मादयेचेर आमी केन्ना काम करूं ना. मादयेचेर आमी केन्ना नॅचरल डिसिल्टिंग करूं ना किंवा सफराचेर करूं ना. वालवंट्याचेर केले बिचोलीचेर केले. तशें आतां मादय खांडेपार रिवराचेर जो आसा तेजेर आमी करता. आनी लेटस्ट सी विल सुटेबल सोल्युशन काडटले आनी 100% आमी तेजेर कंट्रोल हाडटले.